दिवचल कोंकणी अकादमीच्या वतीन स्वागत करता। फाटली 6 वर्सां दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र आणि गोवा कोंकणी अकादमी यांच्या जोड पालवान शेणे गोंयबाब जयंती आमी साजरी करतात। हे फावट 142वी शेणे गोंयबाब जयंती 23 तारखेक जुनाच्या आयतार दिसा दिवचलेन घडोवन येता। ही जयंती जी आसा ती सर्किट नारायण झांटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स हांच्या सेमिनार हॉलांत पुराय दिसाची कार्यावळ घडटली। कार्यावळीक चे स्वरूप जे आसा परिसंवाद, आपलो सर्त, कोंकणी भजन सादरीकरण, मानेस्तांचो जो आसा पळय तो ज्यांनी कोंकणी चळवळींत वांटो घेतला, कोंकणी खातीर जे आसा पळय ते कार्य केलां अशा 2 दिवचले आनी सांखळी ह्या भागांतल्या दोगांचो सत्कार जातलो। त्याच बरोबर केरी सत्रे हांच्या स्वामी विवेकानंद स्मृती संघ शिक्षण संस्था जी 6 वर्सां जे आसा पळय ती कोंकणी माध्यम घेवन जे आसा पळय तेंच्यांनी शाळा चलयली आणि आज ह्या वर्सा त्यांचो जे आसा पळय पहिली बॅच SSC भायर सरल्या आणि पुराय जे आसा पळय त्या शाळेचो निकाल 100% लागलेलो आसा आणि 70 हितूंतली ही कोंकणी माध्यमांतली ही पहिली जे आसा पळय विद्यालय देखून त्या हेजो जो आसा पळय हांगासर भोवमान जातलो। त्याच बरोबर गोवा बोर्डाच्या 10वी आनी 12वी एग्जामीन जे आसा कोंकणी विशयांत जास्तीत जास्त जे आसा पळय ते जेंकां गुण मेळ्ळे आसात तेंचो भोवमान जातलो। प्रत्येक स्कुलांतलो एक भुरगो ह्या प्रमाण। आनी ह्या खोशयेची गजाल म्हटल्यार 10वी आनी 12वीच्या दोनूय जे आसा पळय ते ह्या कोंकणी विशयांत गोंयांत जे आसा पळय तेजे पयले विद्यार्थी येयल्यात 10वेक आनी 12वेक ते दोनूय दिवचलचे आसा म्हूण तेंचो खासा जो आसा पळय ह्या वेळार जे आसा पळय तो आनी खासा भोवमान तेंचो जातलो। जी जयंती साजरी करपाचो आमकां भाग्य मेळटा ते दिवचले जाता त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी हजर रावचें आनी आमकां सहकार्य करचें अशें म्हाका